प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 12वीची 14 ते 21 पर्यंत. आनी आयज कितें घडटा ह्या शिवर्तमानान? जेजून एका साबाताच्या दिसा एका मनशाक बरो कोत्ता, ताका पेकोणी दिता. पूण फारिजियो लोक ते पेकोणी पळोवन जेजूचेर आड येतात, ताका 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 मारपाक वा ताचें कितें वायट करपाक आनी ताका जेशी मारपाक ही तयारी करतात. आनी जेजू थंयसरल्यान पयस वता आनी आतां सगलो लोक जेजूच्या फाटल्यान लागता. कित्याक फारिजियो लोक लोकांचें कांयच बरें करनासलें. ते फकत CCTV भाशेन हांचें कितें केलें, ताणें कितें केलें, तो कोण करना, तें कोण करना, तशेंच पळयताले. आनी जेजू लोकांची पेकोणी करून हांगा थी वेतालो आनी लोक ताच्या फाटल्यान वचोंक लागलो. आनी आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता जें आयजाया प्रवाद्यान बरयल्लें तें सुमार 700 वर्सां जेजू येवच्या पयलीं. आनी एक ओडीन कितें म्हणटा तो म्हणटा की जेजू खरेंच ते देवाचें उतर जैत हाडपाक तो देवाचें उतर परगट करतलो. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमान आमी आयकता की देवाचें उतर जावन आसा देवाची जस्टीस कितें म्हणटात ताका, जें बरें देवाचें सदांच देवाच्या उतरान आसता. आनी जेजू देवाचें उतर तें खरेंच ह्या संवसाराचेर तें सत म्हणून आनी तें आमकां सत कोडीत करून म्हणून तो ह्या संवसारान येयल्लो. आनी ताणें कितें केलें? जेन्ना तो खुर्सार मेलो, आमचे पासत तो खुर्सार मेलो, आमची सगलीं पातकां घेतलीं, आमचे सगळे कोश घेतले, आमची सगलीं पिडा घेतली, जें आमकां वायट आसूंक जाय आसलें आमच्या पातका पासत ताणें घेतलें. आतां मोरच्या आदी ताणें म्हणलें सगळें सोंपाल्लें. आनी तेन्ना जो लोक आतां जेजूचेर बावर दवरता तांकां सगळें बरें देवाचें फावो जाता भावार्था वरवीं. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आयजा प्रवादान 700 वर्सां जेजू येवच्या पयलीं बरयल्लें तें सगळें आतां घडलें. कहें? जेजू वरवीं. जेजून खुर्सार आमचें सगळें वायटपण घेतलें आनी आतां आमकां तें जैत ताच्या भावार्था वरवीं ताच्या उतराच्या भावार्था वरवीं आमकां तें फावो केलें. आनी भाव भयणीनो, खरेंच आमकां ह्या देवाच्या उतराची गरज. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, तें उतर पाळटा, खरेंच सजमून आमी आमच्या जिवितान आमकां तें जैत मेवता. आतां आमी दुसऱ्यांक तें देवाचें उतर परगट करपाक, दुसऱ्यांक सांगपाक कहें तें आमी पावता. आनी भाव भयणीनो, समजा आमी आमच्या घरान फेस्त आसा वा कोणाचो बर्थडे आसा, आमी कितें बरें रांदता आनी कोण येता आमच्या घरा आनी म्हणटा काय बरें जेवण केलां तुवें, काय बरें रांदलां तुवें, म्हाका मातशें सांगताय कहें करपाचें तें, म्हाका सजमणी दिताय कहें तें रांदूंक जाय तें. आनी आमी तांकां सजमणी दिता, कित्याक तीं घरा वयतलीं आनी तेंच बरें रांदलां तें तीं करूंक पावतलीं. तशेंच भाव भयणीनो, जेन्ना देवाच्या उतरान आमकां जैत दिलां, देवाच्या उतरान आमकां ती सुटका दिल्या, देवाच्या उतरान आमकां ती सजमणी दिल्या आनी आमी ह्या संवसारान जैतीन देवाच्या जेजूच्या जें जैत केलां आमकां तें आमी तें जिवीत सारता, तेन्नाच आमी दुसऱ्यांक तें देवाचें उतर दिवपाक पावता. कित्याक आमकां जैत ना जाल्यार देवाच्या उतरावन आमी कितें सांगतले दुसऱ्यांक? आमी फकत मागणें करतले, आमी फकत रावतले की आमच्या मागणे वरवीं देव आमचें आयकतलो. पूण जेन्ना आमकां आतां उतरा वरवीं सजमता की जेजून सगळें घडोवन हाडलां, आमकां आतां जेजूक आमकां मागणी करपाची गरज ना की आमी जेजू म्हाका हें कर तोहें कर, ना, ताणें सगळें केलां. आतां फकत त्या उतराचेर भावार्थ धरून आतां आमकां तें सगळें देवाचें आमी फाव करूंक पावता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देवाच्या उतराची सजमणी मेवता, खरेंच तें जैत, ती विक्ट्री जी जेजून घडली आमकां खुर्सार,
ती आतां आमकां फावो जाता. आयज एके खेरीत भाशेन ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करुया. तें देवाचें उतर आमी दिसान दीस पाळुया आनी आतां जेन्ना आमकां जैत मेवता दुसऱ्यांक पावपाक आमी आनी दुसऱ्यांक सांगपाक आमी फुडें सरोया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.